फोंडे पालिकेचो अध्यक्ष रितेश नायकाचेर हाडिल्लो अविश्वास थाराव न्हयकारलो। अविश्वास थाराव हाडपी नगरसेवकांच्या बसकेंत गैरहाजेरी आशिल्ली। फुडले 4 म्हयन्यां भितर उदरगतीच्या नदरेन जाता तितली कामां करून लोकांचो विश्वास जिखतलो अशें रितेश नायकाचें म्हणणें। तशेंच ह्या थारावा वेळार फोंडे नगरपालिकेचो थळावो आमदार रवी नायक लेगीत हाजीर आशिल्लो। आज आशिल्लो म्हाजे काडिल्लो तो अविश्वास थाराव तो आज कोणूच कॉन्सिलर येना। तर ह्या दिसा साबीत जाता की सगळे कॉन्सिलर म्हाका सपोर्ट दिला असो हातून उत्कर्श काडूं येता आनी सगळे कॉन्सिलर एकठांय आशिल्ले सो हे डिफीट जालें आनी आमी आतां म्हाजें एकूच लक्ष आसा की हे उरिल्ले 4 म्हयने जितले प्रोजेक्ट्स आमी ते फॉलोअप करतालो आनी प्लस एवरी वॉर्डान जे कामां आमी ती 15 फायनान्स अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल धाडिल्ली ते सुद्दां फॉलोअप करून डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट सुद्दां फॉलोअप करून ते बेगीचे 3-4 म्हयन्या भितर कशें स्टार्ट जावपाचें ते हांव आतां जर वेगान काम सुरू करतलो आनी जेन्ना हांव लोकां खातीर काम करता लोकां खातीर जेन्ना काम करता बरें म्हणजे लोकांचे बरे प्रोजेक्ट्स आमी हाडटात हेचेर म्हाका ऑलवेज कॉन्फिडन्स आसतलोच लोकांचो कॉन्फिडन्स जे लोकांनी म्हजे विश्वास दवरला तो कॉन्फिडन्स म्हाका आशिल्लो पूण आज सगळे कॉन्सिलरांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी सगळ्या कॉन्सिलराक हांव आभार मानता।